गोंयांत खास करून दर्यादेग वाठारांनी बोगस डेंटिस्ट वावुरता। ह्या डेंटिस्टांकडल्यान विदेशी पर्यटकांक लुटपाचे प्रकार चालू आसात। डेंटिस्ट संघटनेन ह्या प्रकारांची दखल घेवन पुलिशेन कागाळ करपाक जाय। पुलिशेन कागाळ आयल्या उपरांत तांचेर योग्य ती कारवाय जातली अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। म्हाका दिसता at present आयच्याय घडी when I see the coastal belt so many dentists are practicing but एक गजाल चुकून म्हणजे माझ्या कडेन फाटल्या 2-3 कंप्लेनी आयल्यो म्हणून हांव मुद्दामून मेन्शन करता that the few bogus doctors are also there, those who are practicing at a coastal belt. It is the responsibility of the you people. बऱ्याच जाणांक दिसता सरकारान तांकां धरचें आनी व्हरचें मरे, बट सरकार धरून केन्ना व्हरतलो? कोण तरी त्यांची कंप्लेन आमचे कडेन दितलो तेन्नाच धरून व्हरतले। गोंयचे मनीस न्ही, गोंया भायले लोक हांगासर येवन आपूण डेंटिस्ट म्हणून प्रॅक्टीस करपाक लागल्या आनी बरेचशे फावटी फॉरेनर्स जे येता अशा पद्दतीत लोकांक लुटपाक लागल्या। आनी इफ दीस मेसेज गोज दॅट वील अफेक्ट युअर प्रॅक्टीस इन फ्युचर। ताका लागून म्हाका दिसता म्हणजे युअर डेंटल एसोसिएशन शूड टेक द इनिशिएटिव्स आनी अशे जर बोगस प्रॅक्टिशनर जर कोण आसत जाल्यार तांकां पयल्यान पयली आयडेंटिफाय करून विथ युअर फॉर द डायरेक्टरेट ऑफ द हेल्थ सर्विसीस डेंटल एसोसिएशन किंवा द पुलीस कंप्लेन दिवपा खातीर कोणीच फाटी फुडें रावपाक जायना, ती करपाची गरज आसा।